मडगाव सकाळी फातोडेर 21 वर्ष पिरायेच्या जॅरिको कॉस्टा ह्या तरणाट्याची कूड सापडली। रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांक खंय कूड दिश्टी पडिल्ली। मेळटा ते म्हायती प्रमाण तो खंय मुंबय सावन येतालो। फातोडेर 4 वरांचेर मडगाव देवपा आशिल्लो। रेल्वेंतल्यान पडलो आसुये म्हूण अदमास, मात मरणाच्या कारणाची स्पष्टता ना। आमचं एक ट्रॅक सेफ्टी मॅनाने नोटीस केलं की सकाळी एक ट्रॅकार म्हणजे किलोमीटर 443 मडगाव यार्डान एक कोण तरी ट्रॅकाचेर पडिल्लो आशिल्लो। तर म्हणजे ट्रॅक सेफ्टी मॅनाची ड्युटी सकाळी चेंज जाता, तर आपली ड्युटी टेक ओवर करपाक गेलो तेन्ना ताणें नोटीस केलें। सकाळी सादारण 6:45ची गजाल ही। पूण खंयच्या ट्रेनीन पडला बी तेका अजून कांय कळुना। पूण ही वॉज डिक्लेअर्ड डेड अँड दॅट बॉडी हॅज बीन हँडेड ओवर टू गोवा पुलीस। तो केस रजिस्टर जाला सध्या। ती आमचे RPF मागीर ते कोंकण रेल्वे पुलीस आसा तांकां रिपोर्ट करता, ते मागीर बॉडी हे करतात। प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे।